4:10, we have received a phone call from Cottage Hospital, Chikalim, Dr. Sujata, and तिने आमकां इन्फॉर्म केलो की एकलो पेशंट एकलो मनीस दिलीप दास म्हणून एज 34 years. He has been brought from MPT पोर्ट एरिया आनी तो ब्रॉड डेड डिक्लेअर जाला म्हणून. अकॉर्डिंगली हांव आनी म्हाजो स्टाफ आमी कॉटेज हॉस्पिटलान गेले आनी थिंगा इन्क्वायरी कंडक्ट केली आमी आनी आमकां कळलें हो जो मनीस आसा दिलीप दास हो GHWच्या पोर्ट एरियान कामाक आसलो आनी काल एक 1:45 आनी 1:45 थिंगा एक इन्सिडंट जालो आमचे GHW पोर्ट एरियान जेन्ना तो टार्पोलीन कवर कोल जे हीप आहा तो टार्पोलीन कवर रिमूव करतालो तेन्ना ड्यू टू एक्सेसीव रेनफॉल म्हणटा ते तो हीप वयरसान पडलो आनी हे दोग जाण लेबर ट्रॅप जाले. एकलो दिलीप दास आनी एकलो कुसासब अली म्हणून बोथ ऑफ देम वर ट्रॅप आनी तांकां इमिजिएटली GHWच्या स्टाफान दे हॅव शिफ्टेड देम टू संजीवनी हॉस्पिटल आनी एकल्याक तेंच्यांनी कॉटेज हॉस्पिटलान धाडलो. आतां संजीवनीन आहा तो ही इज फीट आतां करंटली आनी इज रिसिवींग ट्रिटमेंट आनी द अदर पर्सन द डिसीज्ड हो आमचो तो दिलीप दास आहा ही वॉज ब्रॉट डेड एट कॉटेज हॉस्पिटल चिकालेम. You declared broad dead.